नमस्कार येवकार गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। फुडल्या 3 वर्सांत इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड मोपा एअरपोर्ट बाकीच्या प्रकल्पांतल्यान 50,000 नोकऱ्यो उरिल्ल्यो सरकारी नोकऱ्यांच्यो जायराती बेगीनच मुख्यमंत्र्यांचे जन्मदिसा निमतान उतर। कोविडा खातीर दिसान दीस परिस्थिती हाता भायर 24 वरांत 1540 नवे दुयेंती 17 सोंपले। एक्टिव्ह केशी 12,000 वयर। ऑक्सिजन सिलिंडर सप्लायाचेर मुख्यमंत्र्यांची नदर। प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी कोविड वाशिनांची रेट वाढूंक शकता म्हणटा IMA दोतोर शेखर साळकार। रेट अजून थारूंक ना। सरकारान RT-PCR टेस्टीर रावचे न्ही, एंटीजन टेस्ट सुरू करची। कॉलेजींचो ऑनलायन ऑफलायन एग्जामींचो गोंधळ। मुख्यमंत्री म्हणटा ऑनलायन घेयात, SOPत बरयला ऑफलायन घेयात। युनिव्हर्सिटी काउन्सिल म्हणटा जीवाकडेन खेळ नाका, कितें ते ऑनलायन करात। बॅलेट पेपराचे सील फोडला। स्ट्रॉंग रूमात कोण तरी भितर सरला। म्हापशा पेड्या बोवाळ। उमेदवाराक व्हेले स्ट्रॉंग रूमात, सील सारखे मात स्पेसिमेन सिग्नेचर पेपर रस्त्यार। ते कशें जाप ना। आणि अंदू गांवठी मिरसांग भाजी सामकीच म्हारग। हवामान बदलाचो परिणाम। 250-300 रुपयांची मिरसांग पावली हजारां वयर। फुडल्या 3 वर्सांत इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड मोपा एअरपोर्ट IT इलेक्ट्रॉनिक सिटी आणि बाकीच्या प्रकल्पांच्या माध्यमांतल्यान गोंयांत 50,000 नोकऱ्यो तयार जातल्यो। 10,000 सरकारी नोकऱ्यांतल्यो 3,000ची जायरात दिल्या। उरिल्ल्योय दितले म्हण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान तांच्या जन्मदिसा निमतान व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं उतर दिले। स्वयंपूर्ण गोंय करूंक कोविडा आड लढूंक गोंयकारांनी तेंको दिवचो म्हण तांचो उलो। आम्ही प्रायव्हेट डॉक्टर्स आणि गव्हर्नमेंट डॉक्टर्स हांच्या मदीं एक मिटिंगूय घडोवन हाडल्या आणि एक कोविड मॅनेजमेंटाचो प्रोटोकॉल परत एकदा एक प्रोटोकॉल फायनलायज केला जो स्टेटीत उपयोगाक येतलो। पुराय स्टेटींतल्या म्हाका दिसता आमचे बाकीचे जे वॉलंटरीली ह्या कामात सरकाराक मदत करपाक तयार आहा तांच्यांनी मदत करपाक फुडें येवचें। आतां कोविड मॅनेजमेंट करपाक सगळ्यांनी सहकार्य करचें। वॅक्सिनेशन येता त्या 1 तारखेच्यान आमी 18 वर्सां वयल्या भुरग्यांक हें वॅक्सिनेशन सुरू जावपाचें आसा। तें आमी फ्री ऑफ कॉस्ट वॅक्सिनेशन दिवपा खातीर आमी कोविशिल्ड हें वॅक्सीन सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ पुणा हांगासरी ऑर्डर केल्लें आसा। जशें आमकां वॅक्सिनेशन मेळटलें त्या प्रमाणे आमी सगळ्या PHC आनी CHCचेर तें अवेलेबल करचें। पण कोणीच रश करची न्ही। वॅक्सिनेशन सगळ्या जाणांक मेळटलें तर आमी प्रायव्हेट सॅक्टरांतल्यो नोकऱ्यो सुद्दां मॉडल करियर सेंटरांतल्यान दिवपाक शकता। हें आमी सगळ्यांनी पळयलां आनी जशें म्हटलें तशें सरकारात 10,000 नोकऱ्यो क्रिएट करून त्यो इलिजिबल भुरग्यांक दिवप। हितूंतल्यो 3,000 नोकऱ्यो ऑलरेडी एडवर्टायज केल्यो, उरलेल्यो 7,000 नोकऱ्यो ह्यो एडवर्टायज करतले। आनी ताच्याच बरोबर आमी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड आनी IT पॉलिसी आमची स्टार्टअप पॉलिसी ह्या आतांच थोड्या दिसांनी सुरू जावपी इलेक्ट्रॉनिक सिटी ह्या सगळ्यांच्या सहकार्यात आमकां निश्चितच आनीकूय नोकऱ्यो ज्यो आमी म्हटलां की एस्टिमेटेड फुडल्या 3 वर्सांनी आमी 50,000 पर्यंत नोकऱ्यो जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आमच्या भुरग्यांक क्रिएट जावपा खातीर सर मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसतलो किंवा आमचे PPP तत्वाचेर येवपी कन्वेंशन सेंटर आसतलें। अशा विविध माध्यमांतल्यान गव्हर्नमेंट जॉब, प्रायव्हेट सेक्टरांतले जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ह्या सगळ्यांतल्यान आमी खूब मोठ्या प्रमाणात आमी परत एकदा म्हणजे गोंयांतले सरकार सगळ्या लोकां खातीर काम करता आनी त्याच बरोबर ते इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट ह्या दोनाय खातीर काम करता हें आमी परत एकदा दाखोवन दिलां। मूळ गोंयकार जो आसा हो बेजीक गजाली पासून वंचीत उरचो न्ही आनी दुसरें तर तो गोंय स्वयंपूर्ण करचें हेका आमी प्रेरणा दिवची ह्या योजनेंतल्यान। हांव जेन्ना बेजीक गजाली म्हणटा तेन्ना बेजीक गजाली ह्यो की आमी म्हणटा की लायट आसतली, उदक आसतलें, टॉयलेट आसतलें,
घर आसतलें, एखादी वाट आसतली, DDSSY सारकी स्कीम आसतली, गृह आधार आसतली, अपंग भावा खातीर लागपी गजाली आसतल्यो, की ह्यो सगळ्यो गजाली किंवा केंद्रांतल्यो सगळ्यो योजना ज्यो इलिजिबल आसा एका मनशा खातीर, किंवा राज्यांतल्यो सगळ्यो योजना ज्यो इलिजिबल आसा, म्हणजे अपंग भाव आसतले किंवा आमची विधवा भयण आसतली, ओके, हांच्या खातीर जर ह्यो सगळ्यो योजना मेळूं शकता आसत, किंवा ऑर्फन चायल्ड आसतली ज्यांच्या खातीर योजना सरकाराच्या दरबारात आसा, म्हणजे आमी तांबड्या लाल फितांतल्या फायलीच आसा जाका म्हणटा, त्यो गजाली त्या प्रत्येक इलिजिबल मनशा पर्यंत पावपाक जाय. आनी त्यो पावपाक जाय आसत जाल्यार म्हणजे सरकार हे अंत्योदय तत्वा पर्यंत पावपाक जाय, म्हणून म्हजें सरकार काम करता. एम्प्लॉयमेंट आमचे स्कील डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री आसतली ही त्याच पद्दतीत काम करता, कारण आमी जेन्ना कोविडांतल्या काळांत पळयलें हांगासले सगळे लेबर गेल्या उपरांत आमकां ल्हान सान काम करपाक सुद्दां हांगा कोण मेळना जालो. म्हणून एखादो ITI केल्लो प्लंबरा पासून IT इंजिनियर पर्यंत हेकाय एम्प्लॉयमेंट जो आसा हो म्हाज्या गोंयांत क्रिएट जावपाक जाय. म्हणजे एखादो तुका एम्प्लॉयमेंट करतलो एम्प्लॉयमेंट आनी तो सेल्फ एम्प्लॉयड जातलो, एखादो आपली स्टार्टअप पॉलिसी सुरू करता आसत जाल्यार ताज्याय खातीर तेणी ती सुरू करची, म्हणून ताका सपोर्ट दिवपाचो. थोडोसो डिले जाता आसतलो, हांव अशें म्हणना की सगळें फास्ट ट्रॅक आसा, काही डिफिकल्टीज आसतल्यो, पण आमच्या कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन तुमी संपर्क करचो. स्वयंपूर्ण मित्राच्या मार्फत त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन पावत जाल्यार निश्चितच म्हाका खबर आसा की आमी सगळे गोंय स्वयंपूर्ण करपाच्या वाटेंत आमी सगळे जाण हे खूब मोठ्या प्रमाणात वचूं शकता. कोविडा खातीर परिस्थिती दिसान दीस हाता भायर चल्ल्या. दुयेंती मेळपाचें प्रमाण वाडतच आसा. फाटल्या 24 वरांत 1540 नवे दुयेंती सांपडले, जाल्यार 17 जाण सोंपले. एक्टीव केशी 12,000 वयर पावल्यो. गोंयांत ऑक्सिजन सिलिंडरांची कितें परिस्थिती आसा ताचेर मुख्यमंत्री नजर दवरून आसा. GMCत वचून ताणें इन्स्पेक्शनय केलें. सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल बेगीन सुरू करून 150 खाटींची वेवस्था करपाचेरूय भर. आमचे ऑनरेबल CM आयिल्ले आनी आमचे ऑनरेबल HM वचून येवपा आशिल्ले, पण तांकां मातशें जिवाक बरें ना म्हणटा पावलें ना. आमी हांगा डिसिजन घेतिल्लें टुगेदर अलॉंग विथ ऑनरेबल CM, HM एंड CS की हे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलान कमिशन करून आमी तांचें कोवीड हॉस्पिटल सुरू करचें एज अर्ली एज पॉसिबल. सो तेजो रिव्यू घेवपाक आयिल्ले. 3 दीस फाटीं आमी हांगा आयिल्ले. नाच ताचो रिव्यू आशिल्लो. कितले बेड्सांचे हांगा हॉस्पिटल आसतले? हांगा कॅपॅसिटी आसा 500 बेडाची, पण आमी सुरवातीक ICU बेड्स घालूंक सोदता वीथ ऑक्सिजन, कित्याक ते बेड आमकां चड जाय. म्हण हांगा एट अ स्ट्रेच आमी 150 बेड घालतले ICUचे पयलीं. आणि ऑक्सिजन सप्लाय बी कसो सेटअप? हांगा ऑक्सिजन लिक्वीड ऑक्सिजनाची टँक आसा आनी ती टँक भरली की 10-20,000 लिटराची कॅपॅसिटी आहा. सो अशी जेन्ना फॅसिलिटी बरी आसता तेन्ना ऑक्सिजन केन्नाच प्रॉब्लेम आसना, कित्याक LMO म्हणटात ते दीस इज आय थिंक वन ऑफ दी बिगेस्ट फॅसिलिटी इन द गव्हर्मेंट वीथ लिक्वीड ऑक्सिजन. आता कसो सप्लाय डॉक्टर म्हणल्यार? आतां सप्लाय आतां आमी तोय चॅक केलो. ऑनरेबल CM थंय आयिल्ले आमचे मॅनिफोल्डार आनी दोनूय कडेन ताणें पळयला की देर इनफ ऑक्सिजन ट्रॉलीज आर देर, स्पेअर ट्रॉलीजूय दवरलेले आसा. सो सद्याचो सप्लाय सारको मोर दॅन रिक्वायर्ड आसा. डॉक्टर गार्ड त्यांची एक हे आशिल्ली की तांकां एकोमोडेशन दिवचें बी म्हणून. तांचें एकोमोडेशन काल तांच्यांनी रिटर्न लेटर दिला आनी सेक्रेटरी हेल्थान म्हटलां रिटर्न दिल्लें आसा की प्रोसेस करून तांकां खंय तरी अरेंजमेंट पणजे करचें. प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी कोविड वाशिनाची रेट वाडूंक शकता. पयलीं सरकारान थारायल्ल्या रेटी प्रमाण 250 रुपयान प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी वाशिनां मेळटालीं, तेन्ना सरकार वाशिनां पावयतालो. आतां प्रायव्हेट हॉस्पिटलांक डायरेक्ट मॅन्युफॅक्चरां कडच्यान घेवची पडटली. नवी रेट अजून थारूंक ना. सरकारान एंटीजन टेस्ट सुरू करची, RT-PCRाक रावचें न्हय म्हण IMA दोतोर शेखर साळकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. And I am still telling government also की antigen test करा so that we can have faster result, because positivity इतकी high असताना we cannot wait for RT-PCR to come, because खूपशे जण antigen पॉझिटिव्ह आलेले they can be start treatment fast नाही तुमचे प्रेशरही कमी जातलो to of RT-PCR. So it is going to help in a big way for this thing. We have to buy the vaccine, we have to come with the vaccine. आमकां हाडचें पडटलें, ट्रान्सपोर्ट आमकां करचो पडटलो. सो ते एक्स्ट्रा पयशे कितें चार्ज करपाचे ते अजून डिसिजन जावंक ना. our company like Manipal Hospital is a big company, so they will decide बाबा की प्रत्येक वॅक्सिनाचे तो एक्सेस खर्च, कित्याक सगळो ट्रान्सपोर्ट बिस्पोर्ट दिस टायम वी हॅव टू बेर. पयलीं गव्हर्मेंट बेर करतालो, वी हॅव टू जस्ट ब्रिंग इट फ्रॉम लोकल हांगा. सो तेन्ना ताणें सांगिल्लें की 200 रुपया 100 रुपीज दिले पर वॅक्सिनाचे. सो आतां आय डोंट नो, पण दे हॅव स्टील नॉट डिसायडेड.
बट दॅट डिसिजन जातले एक दोन दिसांनी आवर सेंट्रल आमचे जे आसा ते सगळे डिसिजन घेवन ते डिसिजन दितले. आणि वन थिंग इज शुअर दॅट वी आर गोइंग टू वॅक्सिनेट इन प्रायवेट सेक्टर. मणिपाल हॉस्पिटल इज गोइंग टू वॅक्सिनेट इन प्रायवेट सेक्टर. 18 वर्सां वयल्या तरणाट्यांनी कोविड वाशीन घेवचे पयलीं रक्तदान करचें. रक्तदान करपी चडशे तरणाटेच आसता. वाशीन घेतकीच कमीत कमी 28 दीस तरी रक्तदान करूंक मेळना. रक्तदान करिनासतना तरणाटे वाशीन घेवंक फुडें सरत जाल्यार रक्ताच्या स्टॉकाचेर परिणाम जावं येता. ॲक्च्युली आता घेतले 6 विक्सांनी दुसरे घेतले ताज्या नंतर 28 दीस. सो एप्रॉक्सिमेटली 2.5 ते 3 महिने तुका दिवंक मेळचे ना. हे 2.5 ते 3 महिन्यान दिस आर पोटेन्शियली डोनर्स आमचे. हे जे आसा न्ही आतां जे वॅक्सिनेट जातले दे आर पोटेन्शियली डोनर्स न्ही. कित्याक तूं 50 वर्साच्या सकयल सगळे म्हणजे 45च्या सकयलूच सगळे जे डोनेट करतात चडशे मॅक्झिमम भुरगे यंग भुरगे क्रावड येता तो. सो इन दॅट केस आतां तांणी बेगीन वॅक्सीन घेवच्या पयलीं म्हणजे सगळेच जाण काही 1 तारखेक घेवचे ना. 2 तारखेक आसा सपोज 5 तारखेक आहा जाल्यार ताणें 1-2-3 दीस पयलीं ब्लड डोनेट केलें जाल्यार आमकां तो स्टॉक उरूं शकता. कित्याक तो स्टॉक कॅन लास्ट ओन्ली फॉर अबावट 4 to 5 weeks. ताज्या पेक्षा वयर वना. आनी बाकीचे जो पेशंट्स आहा आमचे नॉर्मल रुटीन पेशंट आहा तांकां ब्लड लागता जाल्यार आमी खंयसून हाडपाचें मागीर. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार. कोविडाच्या अरिश्टा खातीर सरकारान नवी SOP काढल्या उपरांत कॉलेजी ऑनलायन एग्जामी खातीर काय ऑफलायन एग्जामी खातीर चालू आसूंक जाय हे विशीं गोंधळ. स्कूल कॉलेजी ऑनलायन एग्जामी खातीर चालू आसतल्यो म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें. मात SOPत ऑफलायन एग्जामी खातीर कॉलेजी चालू उरतल्यो म्हूण बरयला. कांय कॉलेजींनी विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष हजेरीत एग्जामी क्लासी चालू आसात. कोविडाच्या अरिश्टांत प्रत्यक्ष हजेरीत एग्जामी नाका, ऑनलायन घेयात म्हूण युनिव्हर्सिटी कावन्सिल मागता. मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलां तें पळयात. School, colleges, education and coaching institutes except for the online examination. Okay, college स्टुडंट्साचे ऑनलायन एग्जामिनेशन आसपा खातीर तेंचे स्कूल कॉलेजीस चालू आसतले. बट प्रॅक्टिकली जर अनऑफिशियली कोणी 9th स्टँडर्ड 11th स्टँडर्ड जर चालू दवरले आसत जाल्यार सरकार भितर इंटरव्हीन करून ते बंद करपाचें सांगलेलें आसा. आनी SOPत कितें बरयलां तें पळयात. ऑफलायन एग्जामी खातीर कॉलेजी चालू उरतल्यो. एकूणच गोंधळ. ह्या एकूण गजालींतल्यान कॉलेजींनी तांकां जाय तेंच घेतलां. कॉलेजींनी भुरग्यांचे प्रत्यक्ष हाजेरेंत एग्जामी क्लासी चालू दवरल्यात. युनिव्हर्सिटी कावन्सिल म्हणटा कोविडाच्या अरिश्टांत विद्यार्थ्यांचे प्रत्यक्ष हाजेरेंत एग्जामी नाका, कितें ते ऑनलायन करात. ऑनलायन वेवस्था ना जाल्यार एग्जामी मागीर केन्ना तरी घेयात. ह्या पॅन्डमिक सिच्युएशन आमी युनिव्हर्सिटी कावन्सिलान आनी ABEPन आमी स्टँड घेतलेलो आसा की खंयच्योच एकाडेमीक एक्टिविटीज जेन्ना आतां केसीस जेन्ना वाडलेलो आसा तेन्ना खंयच्योच एक्टिविटीज एकाडेमीक एक्टिविटीज तेंच्यांनी कॉलेजीन कंडक्ट करप ना. ज्यो कितें आतां ISS आसा थोड्यांच्यो मागीर थोड्यांचे कसले क्लासीस आसतल्यो थोड्यांच्यो त्यो आतां तेंच्यांनी ऑनलायन कंडक्ट करपाक जाय. हे आमी ऑलरेडी युनिव्हर्सिटीक कळयल्लें आसा. आनी काल सुद्दां म्हाका दिसता आमी एक लेटर युनिव्हर्सिटीन दिल्लें आसा की जिओलॉजीची एग्जाम काल ISS जावपाची आशिल्ली, ऑफलायन जावपाची आशिल्ली. सो तेन्ना सुद्दां आमी तांकां कळयल्लें आसा आनी तेंच्यांनी ती कॅन्सल केल्ली आसा कालची ISS. पण आयज आमी पळयलें की खांडोळ कॉलेजीन ऑफलायन एग्जाम म्हळ्यार ISS स्टुडंट्स वयताले. सो तेजेर तुमी कितें एक्शन घेतले और युनिव्हर्सिटी इन्फॉर्म करतले? आमकां आजून कोणें काय तशें कळयल्लें ना. पूण आमकां जर खंयच्याय कॉलेजीन जर अशें जर भुरग्यांक जर कॉलेजीन आपयता आनी ISS जावं प्रॅक्टिकल जर तांकां जर थंय कंडक्ट जर जाता जाल्यार आमी युनिव्हर्सिटीक हेजेर कंप्लेन करतले आनी तेंचेर कितें एक्शन घेतलें आमी. सो तुमचो स्टुडंट्स कावन्सिलाक डिमांड आसा की ज्यो इवन ISS और कितें आसूं कसले कितें एक्टिविटीज आसूं सगळ्यो पोस्टपोन कर सद्या तरी. हय सद्या तर ह्या पॅन्डमिकांत पोस्टपोन म्हटल्यार तेंचे कडेन जर ऑनलायन जर घेवपाक जर जाता जाल्यार तेंच्यांनी ऑनलायन घेवच्यो. कित्याक आमची सुद्दां आतां ISS आमकां ऑफलायन आशिल्ली एक्चुली पूण आमची आतां ISS ऑनलायन कंडक्ट केल्या. सो जेंचे कडेन जर पॉसिबल ना ऑनलायन कंडक्ट करपाक सुद्दां जाल्यार तेंच्यांनी ती पोस्टपोन करची आनी मागीर केन्ना तरी घेवची. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. बॅलेट पेपराचे सील फोडला. स्ट्रॉंग रुमात कोण तरी भितर सरला म्हण म्हापशा पेड्या बोवाळ.
म्हापशा पालिका वेंचणुकेचे बॅलेट पेपर दवरिल्ल्या सुवातेर कोण तरी भितर सरला म्हण कळटकीच उमेदवारांनी बोवाळ घालो. पुलिसांनी स्ट्रॉंग रूमात व्हरून उमेदवारांक दाखयले. सील्स सारखे आशिल्ले, मात स्पेसिमेन सिग्नेचर आशिल्ली कागदां भायर कशी पडली ताजेर मात जाप ना. पडलो ह्यो पेपर भायर कसो पडलो स्टॅम्प मारला वयल्यान काल तेंचे सिग्नेचर मारला आनी ह्याच वॉर्डान तुमच्यांनी काल सिग्नेचराक आपूंक हे रस्त्यार कशे पडले तो आमकां आन्सर दी. स्पेसिफिक सिग्नेचरी भायर कशे पडल्यो काय कळना आनी त्याच वॉर्डाचे पडले 14 नंबराचेच सगळो बोवाळ 14 नंबरान जाला काल. आमकां व्हरून दाखयले भितर पुलिसांनी पण थंय सारखे सील सारखे आहा पण ते पेपर आमचे सील मारलेले पेपर आमचे सायनीचे पेपर हांगा पडलेले आहात आणि थोडे सील बी पडलेले आहात पण ते सील कित्याक थोड्या वाट्याचे हांगा हाडून हे केला म्हणटात पण म्हाज्या वाट्याचे थंयच सील केल्ले पण पेपर हांगासर कित्याक पडले ते खातीर म्हाका एक डावटा खातीर आमी हो बोवाळ जालो. कोण तरी मनीस खंय कॉम्प्युटर हाडून गेल्लो. आमचे मनीस येवन वयतात आमचे कंटिन्युअस वॉच धरितात आमचे भुरगे येतात वयतात आमकां रोखडेच आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें कोण येयला आनी भितर सरला म्हणून. With a collector's staff without a order, written order, and he says that he has come to collect his computer. And what was the computer doing in? And why he needed a computer? What was the evidence? Tell us what it is. What is the right facts? Anybody, whoever it is, gives evidence. Tell us what is it? What is in writing? Hard facts. We need to know. Tomorrow anybody can come inside and go. भितर सगळे सारखे आसा, गार्ड आसा, एकेकडेनूच गार्ड ना. आणि त्याच्यावर आमची सील आमकां सिग्नेचर केलेली आमी सील करून आमी ते वेळेर हांगाच आसली रात्री 11 जायसर आमी सील बी करून सिग्नेचर करून हांगासून गेल्या. आणि आता म्हाका एक व्हिडिओ व्हायरल जाला की हांगा कोण ना सरावंडींग एरियाचेर गार्ड ना कोण अवेलेबल ना म्हणून हांव तेका लागून हांगा येयले पळोवपाक. पयले जाल्यार हांगा थंय गार्ड्स आसले भितूनय गार्ड्स आसा. हांवें वचून म्हाजी सिग्नेचर जी मारलेली आसा ती चॅक केली मागीर सिग्नेचर बी सगळे सारखे आसा सील बी सारखे आसा दोन्ही जे ब्लॉक मारले त्याचे सील ओके आसा सगळे बरोबर आसा. बट ओन्ली द थिंग डोराचेर गार्ड्स ना तो एक प्रॉब्लेम आसा भितून गार्ड्स आसा. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते. कोविडाची एसओपी पाळून अर्दी बस भरून व्हरप परवडना. डिझेलाचो प्रेसय वाडला म्हण आनी कांय गैरसमजाक लागून वाळपय, दिवचल, सांखळे, फोंड्या आनी लागसारच्या गांवांत चलपी चडश्यो बशी शेनवारा बंद. दिवचलच्या पीआयन बसवाल्यांक आपोवन ताचेर उपाय काडलो. बसवाले बसी परत सुरू करूंक तयार. खास करून सगळ्यो आमच्यो बिचो वाळपय, पणजे आनी फोंडा, बिचोले, सांखळे ह्या रुटांच्यो गाडयो ऑफ द रोड आहाय. वाळपय काही प्रमाणात चालू आसा. तुम्ही आता हे सगळे बस मला गेले ते बिचोले का बिचोले फोंडा मेळोन दोनूय कडेन लोकांची सोय जावची म्हणून आमी ह्यो काही प्रमाणात गाडयो चालू दवरल्या. एक्चुअली 1460 बसी आहा सबंद गोंयभर पूण हितूंतल्यो जवळ जवळ 100 ते 125 बसी सारक्यो टोटल बेजून चालू आहा. म्हणजे त्यो आमी कशो रोटेशन पद्दतीन चलयता. आतां पुणेच्यान हांगासर बिचोले येवपाक एक 15 बसी आसा तितूंतल्यो 6 बसी मागीर वाळपयच्यो 30-35 बसी आहा थंयसर दिसाक 4-5 बसी 6-7 बसी अश्यो करून सगळे कडेन ही आमी लोकांची गैरसोय जावची न्हू म्हणून चालू दवरलेले आसा. आमच्या हेचेर सरकारची आमकां कसलीच मदत ना त्यात आमी आतां सांगताले साहेबाक सरकारची कसलीच मदत ना. आमच्या हातीपांयाचेर आमी हे सगळे चालू दवरलेले आसा. कितें गैरसमज आसा तो पयस जाला. फाल्यांच्यान बसी सुरू. मागीर तेंच्यांनी आयज आपल्याक परवडचे ना म्हणून बसी थोड्यांनी बंद दवरल्यो. आयज उजगांव रुटाचेर बी त्योतून एक वाट काडची तोडगो काडचो म्हणून आमी आयज एक मेवळे येवन हांगासर आनी आमची ज्यो परिस्थिती आसा ती सगळी तेंच्या मुखार आमी मांडलेली आसा. आनी खंय तरी ज्यो एसओपी ज्यो काडलेल्यो आसा गव्हर्मेंटान त्यो फॉलो करून त्यो गाडयो परत तुमी सगळ्यो चालू करच्यो म्हणून तेंच्यांनी आतां सांगलां आनी आमी ते मान्य केला. त्या प्रमाणे ज्यो सगळ्यो गाडयो आसा पळय त्यो फाल्यांच्यान आयचे रूट जे पळय ऑपरेट करूंक ना ते फाल्यांच्यान चालू जातले अशें आमी लोकांक सांगता. लोकांनी ते एक कितें गैरसमजुतीन काल ते मातसो कितें विशय हेवटेन तेवटेन पावलो आनी कोणाच्या तरी चुकीक लागून ते गाडयो बी आयज बंद दवरच्यो पडल्यो. ताका लागून आमी दिलगिरी व्यक्त करता पब्लिके कडेन आनी जे कितें मिसअंडरस्टँडींग जाल्ले हे पयस जाल्ले आसा आनी त्या संदर्भात फाल्यांच्यान गाडयो ह्यो रुटार येतल्यो. प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत. नेरूल एका फिल्माच्या शुटिंगे वेळार भायल्यो टॅक्सी हाडल्यो म्हण बोवाळ घालो. तोडफोड केली. शुटिंगात आडमेळी हाडली म्हण पर्वरी पुलिसांनी टॅक्सीवाल्यांचो फुडारी बाप्पा कोरगांवकार आनी सुनील नायकाक ताब्यांत घेतलो. मुख्यमंत्र्यान नाका जाल्ले करचे न्हय म्हण टॅक्सीवाल्यांची शिटकावणी. गोवा मायल स्क्रॅप करून नव्या मिटराचो डॅमो दाखोवचो म्हण टॅक्सीवाले मागतात.
अरेस्ट केला बाप्पाक आनी सुनिलाक आमच्या सुनील नायक जो करमळीचो आहा तांकां अरेस्ट केला म्हणून आमकां न्यूज येयलो म्हणून आमी आयज हांगा येयल्ले. बट सरकार खंय तरी आमचो मुवमेंट फोडपाक लागून आमचे कोण पळय फुडें सरतात न्हू कोण युनियन लिडर आहा आमचे न्हू तांकां अरेस्ट करता. हे सरकार खंय तरी आपली मशिनरीज मिसयूज करूंक करता. आनी तुजी दादागिरी बंद कर सीएम. हे तूं मिसयूज मशिनरीज मिसयूज करून आमच्या लिडराक फाटीं फुडें भितर बी घालता न्हू नाल्यार मागीर आमकां रस्त्यार येवचे पडटले. तेन्ना मागीर तूं म्हणूं नाका की आमी रस्त्यार येयले. आमी तांकां विचारांक गेले जाल्यार कसली तरी मशिनरी लॉ आमकां हें करता बॅकफूट घेवंक सांगता बाबा तुमी तांकां आडोवंक शकनात. जाल्यार सरकारान एक जर मिटराचेर जर सोल्युशन हाडला न्हू बाबा मिटर येयलो काय एबेज टॅक्सी बंद जातली. आनी आमीचे पयली रिक्वेस्ट पयले एबेज टॅक्सी बंद करची रावंड टेबल बसचो मिटराचो तेणी आमकां डेमो दिवचो रेट फेर दिवचो. जी आयज काल म्हारगायेन जी रेट आहा न्हू ती आमकां गावची. अंदू गांवठी मिरसांग गांवठी भाजी सामकीच म्हारग. हवामान बदला खातीर पीक निमण्या पावंड्यार पावता म्हणसर पेड्ड्यार जावंक लागलां. 70 गांवांनी गिमांत मिरसांगाचें पीक मोठ्या प्रमाणात येता मात अंदू सुमार 70% पीक उणें. परिणाम मिरसांगो म्हारग. 250-300 रुपयाक मेळपी मिरसांगाची रेट 1000 वयर पावली. गांवठी भाजयांचेय तेच रेट दोबरात. अंदू पीक पेड्ड्यार जाल्ल्यान खूब लुकसाण जालें. शेतकी खात्या कडच्यानूय जाय तशी मदत मेळना. गेल्या वर्सा 30-35 किलो सुद्दां जाली मिरची. हे फावटी म्हाका दिसता 10 किलो सुद्दां जायत म्हणून काय ना. झाडां बरी जाता आनी लास्ट जावच्या टायमार मारता. व्हडली मिरची लायली ती बी तशीच जाली बरी झाडां जाली बरी वेवस्थीत आनी मागीर ती सगळी मिरची मरून गेली. वांयगी लायल्या ती सदां तशी जाता आतां जाल्या पूण मागीर ती बावता रोकडीच. दुसरे टमाट बीट आमी खाताले ते सुद्दां आतां काय ना ते सुद्दां मरत येयल्या. थोडी हें मेळ्ळी वालपापडी आमकां थोडे दीस पयलीं आतां ती बी येना. आतां भेंडे आहा पळय कितें जाता ते भेंडे आतां लायल्या पळय तेजेर कितें आहा पळया आतां बारीक आहा न्हू सद्या पूण सगळे फरक म्हणून कांयच ना. ती पळय बोणां सुद्दां बरी जाल्ली ती सुद्दां मेली मळ पडटा थंयसून जावन मनासून सारकी. तशें तुमकां डिपार्टमेंटान बीन कितें अशें काय ना गेल्या वर्सा आमी इतलें करून कांयच दिलें ना आमकां. पयशे हें करपाक लायलें आनी कांयच दिवंक ना आमकां. फायली कर हे कर ते कर म्हणले लास्ट धळे जाले मरून गेले कांय दिवंक ना तांकां लास्ट. हवामान बदलाक लागून पिकावळीचेर परिणाम. मिरसांगाची रेट 4 पटीन वाडून लेगीत लुकसाण भरून येना. आणि अशें दिसता की आतां सगळ्यांक दिसता की मिरचीचो रेट वाडला तो फक्त मिरचीचो रेट कमी जाला म्हणून वाडला. मिरची आमचे कडेन उत्पन्न कमी जाला म्हणून हो रेट वाडलेलो आसा. आणि आतां जर आमकां मिरचीचे जर रेट वाडलेलो असो दिसता जाल्यार आमचे जो कितें प्रॉब्लम आसा तो खंयच्यान तरी सॉल्व जावपाक जाय तो खंयच्यान तरी हें जावपाक जाय. म्हाका तर दिसता की हो क्लायमेटीक आसा पूण तेजेर कितें तरी उपाय येवपाक जाय न्ही. उपाय येवपाक लागून आमी गांवठी पद्दतीन करून पयलो डिपार्टमेंटली आमी करून पयलो पूण तरी सुद्दां काय हो उपाय जाल्लो ना. तेका लागून हो मिरचीचो रेट वाडला आणि हो सगळ्यांक आमकां आतां मानून घेवचो पडटलो की शेतकऱ्याची जी कितें व्यथा आसा ती सगळ्यांक समजून घेवपाक जाय. अशें म्हणूंक जायना की शेतकऱ्यांनी रेट वाडयला किंवा शेतकऱ्यांक लागून आपल्या हेका लागून हें करता असो कांय प्रश्न ना. गेल्या वर्सा आमकां विकपाक जर गेले जाल्यार गेल्या वर्सा एक 250 ते 300 रुपया पर्यंत आमची मिरची गेल्ली पूण ह्या वर्सा आमकां 1000च्या वयर रेट वयता अशी दिसता कित्याक आमकां डिमांड जो आसा तो खूब आसा पूण आमचे कडेन दिवपाक मिरची ना. 1000 जरी म्हटल्यार तरी गेल्या वर्सा आमकां 300 रुपयान दिल्ली जाल्यार आमची एक 50 किलो मिरची जाली अशी दिसताली 50 किलो जावं किंवा 60 किलो जावं अशी दिसताली पूण ह्या वर्सा 10 किलोच ना ती 1000 रुपयान दिवन सुद्दां आमकां ना कित्याक आमकां खातलो इतलीच मिरची ह्या वर्सा तयार जावंक ना. सगळ्याच हेजेर परिणाम जाल्लो आसा. इवन भाताचेर म्हटलो जाल्यार भात पीक सुद्दां जाल्यार आमचे कमीच जाल्ले आसा किंवा भाजी आमी करताली पळय भाजीचे वाली सारके भाजी करताली ती वालीचे आमकां व्हडले वाल येताले किंवा ते खूब प्रमाणात येताले ते सुद्दां पीक ह्या वर्सा कमी जालां पडटा. तुम्ही डिपार्टमेंटा कडेन कन्सर्न करून उलयले किंवा तेंच्यांनी कितें सांगलें तुमकां क्लायमेटीक कंडिशनाक लागून काय उदकाक लागून कितें प्रॉब्लम? क्लायमेटीक कंडिशनाक लागूनच म्हणून सांगलें. उदकाचो तसो आमकांय दिसूंक ना की उदकाचो प्रॉब्लम कित्याक उदक आमकां वर्सान वर्स तशेंच येता आनी उदकाचो फ्लो आसा तो आमचो बरो आसा कित्याक डॅमाचें उदक आसल्या कारणान आमकां उदक जाय तशें यूज करपाकय मेळटा. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. बुलेटिनींतल्या सोंपता लायव्ह खबराक फॉलो करात. प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जियो टीव्ही ॲप. 4 चौघात मास्क घालात, विस्कळ भोवात, वाशीन घेयात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.